नमस्कार येवकार तुमकां कांय कारणांक लागून ऑफिशियल ट्रिपा खातीर हांव गोंया भायर आसा आनी ताका लागून गोंयान एक्झॅक्टली कितें जाता हें सगळें म्हाका सोशल मिडिया वयल्यान कळटा किंवा म्हजी जी ऑफिशियल टीम आसा ताजे वयल्यान कळटा. एक मातशें मन अस्वस्थ जालें जे गोंयच्यान ज्यो खबरो येतात त्यो पळयत जाल्यार आनी त्यो खास करून रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षा विशीं आसा. एक पत्रकार म्हटल्यार एक्चुअली तटस्थ भुमिका घेवपाक जाय. खंयच्याय पक्षान कितें जालें जाल्यार त्या पक्षान कितें घडटा ताची बातमी करप हें आमचें काम. पूण रेव्होल्युशनरी गोवन पक्ष म्हटल्या उपरांत मातशें वायट दिसलें. कारण एकूच आसा, कारण प्रादेशीक पक्ष हो गोंयचे एस्पिरेशन फुडें घेवन वचपी पक्ष हो अशी हाजी वळख आसा. तांच्या मदीं कितें जालें हें तांकांच खबर. विरेश आनी मनोज परब हांच्या मदीं जे वाद घुमसताले ते सद्या उक्ताडार आयल्या अशें दिसता आनी कारण जालें एक पंच मेंबर. आतां तांच्या मदीं कोण खरो कोण फट हें सांगप आमकां शक्य ना, कारण तांकां खबर आसा. पुणून एक ओवरऑल विचार करीत जाल्यार अशें दिसता की हें जें घडटा पळय तें सारकें न्हय. प्रादेशीक पक्ष गोंयांत जगपा जाय. आमी मोगोचें पळयलें, अशेंच जालें. मोगोच्या भितर झगडी, मोगोच्या भितर झुजां, एकामेकाचे पांय तांणी ओडले आनी फायनली मोगोक शरणागती घेवची पडटा भारतीय जनता पक्षा कडेन. बारीक पळयत जाल्यार प्रादेशीक पक्षांच्या तुलनेन जर मोगो विशींच उलयता हांव, कारण आतां सद्या TVKचे विशयी उलयता सगळे जाण, विजय थलपती विशयी उलयता सगळे जाण. पुणून तुमकां एक रिकॉर्ड सांगता की भारतान सगळ्यांत पयलीं नॉन काँग्रेस पक्ष जो सत्तेन आयलो तो म्हणजे मोगो आनी तो बी 63. म्हणजे गोंयची अस्मितायच आमी प्रादेशीक पक्षांतल्यान एस्टाब्लीश जाली. नंतर वेगवेगळे राजकीय पक्ष आयले, नॅशनल पक्ष आयले, ती वेगळी गजाल. पूण प्रादेशीक पक्ष गोंयान आसप म्हत्वाचें. आमी पळयलें MGP सोंपली म्हणजे परस तांणी शरणागती पत्करली. एका लिमिटेड आवाक्यानूच ते उरिल्ले आसा. UGDP सोंपली, सेव गोवा ट्राय केली ती सोंपली. अशे कितलेशेच रिजनल पक्ष आसा जे फुडें सरपाचे ते सोंपले. गोवा फॉरवर्ड पार्टी सद्या नेटान फुडें सरता, प्रादेशीक पक्ष, पूण तांकां जशी ग्रीप जाय तशी सद्या तरी मेळटा अशी दिसना. आनी ताका लागून तांकां सुद्दां काँग्रेसीच्या खुस्तार रावचें पडटा. दुसऱ्याचेर रावून तांणी इलेक्शन लडलेलें अशें दिसता. एलायन्सान तांणी फाटलें इलेक्शन एलायन्सान लडलें. आतां ते एलायन्सा विशीं उलयता. आतां पळोवया घडये तांचो एक सर्वे चल्ला, ताजे प्रमाणे जर तांकां दिसलें की ते स्ट्रॉंग आसा जाल्यार एकटे वतले. पूण RGP असो पक्ष आशिल्लो किंवा आसा रादर जो प्रादेशीक एस्पिरेशनां घेवन फुडें सरलो. तांणी आतां म्हणसर अलायन्स करूं ना. म्हाजे यादीक तरी कोणाच कडेन करूं ना. फाटले फावटी ZP टायमार तांकां ऑफर आयली, तांणी करूं ना. लोकसभेकूय ते स्वता जावन फुडें सरिल्ले. खुबश्या जाणांक दिसतालें की RGP इज अवर एस्पिरेशन. तातूंत दोग जाण आशिल्ले आनी कारणूय तशेंच आशिल्लें. एक म्हटल्यार अग्रेशन आनी दुसरें म्हटल्यार काम. अग्रेशनाक आशिल्लो मनोज परब जो अग्रेसीव जातालो, अग्रेसिवली तो मुद्दे मांडटालो आनी प्रत्येकाच्यो भुमिका म्हणजे गोंयकाराचे उत्फर्के काळजांतले तो मांडटालो. आनी दुसरे वटेन एक शांत स्वभावाचो विरेश बोरकार जो लेजिस्लेटीव अफेर्स पळयतालो, जो कायदे फ्रेम करपाक पळयतालो आनी विधानसभेन रेव्होल्युशनरी गोवन पक्षाक फुडें काडपा खातीर किंवा रेव्होल्युशनरी गोवन पक्ष कितें हें लोकांक दाखोवपा खातीर वावुरतालो. म्हणजे आजुनूय वावुरता. हांव पास्ट टेन्सान उलयतां बिकॉज दीस इज अ वे ऑफ जर्नलिस्टीक लँग्वेज म्हणून आजुनूय आसा. तर ह्या पक्षान दुफळी जावप हें घडये खूब जाणांक बरें दिसता आसत. म्हाकाय खूब जाणांचे फोन आयले, ते म्हणपाक लागले पयलें मरे बरें जालें. दुसऱ्यांचें वायट जाल्या उपरांत थम्सअप करपी तुमकां खूब मेळटले. पूण तशें करनाका. हो एक पक्ष जाचेर खूब जाणांचो विश्वास आशिल्लो. तुमी पळयात तांची पर्सेंटेज म्हळ्यार 10% वोट्स तांणी घेतिल्ले. ह्या पक्षान कितें जालें, एकामेका मदीं झगडी कशी जाली हें आमकां कळपाची गरजूय ना, कारण आमी पक्षाचे मेंबर ना. पूण आमकां एक गजाल सांगपाक जाय की जर जाता जाल्यार ही झगडी तुमी सॉल्व करपाक जाय. दोगूय जाण बसा. बिकॉज हांव कित्याक हें प्रकटपणान सांगता किंवा म्हाका काळजांतल्यान कित्याक भायर सरता जाल्यार हांव हाज्या पयलीं विरेश बोरकाराच्या आवय आनी बापायची मुलाखत घेतिल्ली. तांच्या घरा वचून खूब वर्सां जालीं ताका. त्या वेळार आमी ताका विचारिल्लें की RGP कशी जल्माक आयली. जाल्यार कांय घट फ्रेंड एकठांय जावन एक आयडिया घेवन ते फुडें सरले
आनी ताज्या उपरांत जल्माक आयलो तो रेव्होल्युशनरी गोवन्स. तो पक्ष नाशिल्लो, नंतर ताजो पक्ष जालो आनी पक्षान पळयलें जाल्यार थंय जिखूनय आयले, विधानसभेत जिखून आयले. सो हे 4 फ्रेंड एकठांय येवन आनी ताज्या उपरांत तांणी पक्षाचें रुपांतर केलें. तेंचे फ्रेंडशिपीचें रुपांतर एक मुवमेंटान, एक मुवमेंटाचें रुपांतर पक्षान जालें. सो एकूच रिक्वेस्ट आसा, इफ पॉसिबल प्रादेशीक पक्ष मरपाक जायना, कारण प्रादेशीक पक्ष ही गोंयची अस्मिताय. राष्ट्रीय पक्षा विशीं सद्या हांव कांय म्हणना, पूण सद्या तरी आयचो विशय आसा RGP, म्हणून तरी सांगता की प्रादेशीक पक्ष ही आमची गोंयची अस्मिताय आनी ते मरपाक जायना. तुमी पळयता गोवा न्यूज. तुम्ही पळयतात GNH.